आयनॉक्स मोडपाक वता ही गजाल खरी न्हय तर तें आंतरराष्ट्रीय दर्जाचें जावचें म्हण ताचें नूतनीकरण करपाचें थारायलां. हें काम मार्च ते सप्टेंबर मेरेन चलतलें. ह्या मजगतीं पणजेचे आयनॉक्स बंद उरतले म्हणपाचें गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. ह्या कामाक मनरिजवण संस्था एकूय पयसो खर्च करची ना. ह्या कामाचें टेंडर आयनॉक्स कंपनीक दिलां आनी दुरुस्ती उपरांत आयनॉक्स कंपनी सगळो खर्च आपूण सोंसून ESGक दर म्हयन्याक 54 लाख दितले म्हण तांणी मुखार सांगलां. आरडीएक्स खातीर संजय मनोली. आयनॉक्साचे ते चुकून डिमॉलिशन आयिल्ले आसा. इट इज रिनोवेशन नॉट डिमॉलिशन. ओके. मेजर रिनोवेशन नॉट दी स्ट्रक्चरल डिमॉलिशन. ओके. ओके. आयनॉक्स ही जे आमचे मल्टीप्लेक्स आसा ते मार्च महिने फ्रॉम एप्रिल ऑनवर्ड्स टिल सप्टेंबर रिनोवेशना खातीर बंद आसतले आनी ताचे नंतर इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे एक बरे मल्टीप्लेक्स हांगा येतले. एक्झिस्टिंग आसा तितके सिटींग कॅपॅसिटी बट क्वालिटी वायज वी विल गेट अ इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रक्चर आनी बाकीचे सगळे आसन व्यवस्था बी. आणि हे हातून भितर ESG इज नॉट गोइंग टू स्पेंड एनी मनी. Hello, it was tendered and tender is awarded again to Inox. Okay. And Inox, after renovation, they will take up they will bear the cost of expenditure what is involved for full renovation, and then after they will give their financial bid is 54 lakhs per month. They will give it to ESG.